and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. No relaxation in 2 helmets compulsion. Helmet for pillion rider mandatory. Government ready to assist pilots financially. Contract labourers in PWD above 5 years to be absorbed in department. Future of less than 5 years labourers uncertain. Victim girl in Kannaya rape case dies. She had attempted suicide as she feared threat from Kannaya following his bail. And Subhash Bhaumik slams All India Football Federation for working like headless chicken. Indian coaches getting a raw deal hurts the widely respected Bengali coach. Now the news in detail. Government will not relax the rule of making helmets compulsory for two-wheeler pillion rider. CM Parrikar and Transport Minister Sudhin Davlikar made it clear that the Central Motor Vehicle Rule makes it mandatory and state government does not intend to relax it considering alarming number of deaths on the roads. However, government is ready to assist the black and yellow pilots financially. Kiran Kandolkar wanted government to revert back the decision of making use of helmets compulsory for a pillion rider. Around 350 lives are lost on Goan roads every year. Of these, almost 100 are two-wheeler riders. हो जर कायदो सक्तीचो केलो जाल्यार गोंयान जो पायलटाचो व्यवसाय करता ताचेर उपासमारी येवपाची पाळी येतली. हाचेर कितें तरी उपाय काडून ह्या लोकांक एक सुटकेचो श्वास घेवपाक दिवचो अशी म्हजी मागणी आसा. आमी 2-3 गोष्टीचो सिरियस विचार करपाची आवश्यकता आसा. नंबर 1, युनियन मिनिस्ट्रीन मोटर व्हेकल ऍक्ट केला. ह्यो मोटर व्हेकल ऍक्ट आमी पाळपाचो की ना हो पयलो प्रश्न. नंबर 2, हातूंत मोटरसायकल स्कूटर जो कोण चलयता ताणे हेल्मेट घातले शिवाय खंयच्याच रस्त्यार वचपाचें ना अशें मोटर व्हेकल ऍक्टान म्हटलां. जितले एक्सिडेंट जाता तितले 50% एक्सिडेंट हे मोटरसायकलीचे आसता. हांव पायलट म्हणना, हांव पायलट हो विशय बाजू दवरया आमी. आता एक गजाल करूं येता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी सगळ्या पायलटांक तांकां स्वताक वर्साक एक आनी पॅसेंजराक घालपाक 6 म्हयन्याक एक जाय जाल्यार हेल्मेट फुकट दिवचे तांकां फायनान्शियल. आय अंडरस्टँड एकट्यान घाल्ले दुसऱ्यान कित्याक घालचे हे सगळे प्रश्न आसा. ती वर्क आउट सम स्कीम बाय वीच यू कॅन गिव देम हेल्मेट्स फ्री रादर देन नाका अशें म्हणचे पेक्षा हेल्मेटां फुकट दिवची जाय जाल्यार 6 म्हयन्यान पॅसेंजर हेल्मेट बदलचे. ब्युरो रिपोर्ट, Prudent Media. PWD Minister Sudhin Davlikar has assured to absorb labourers working for more than 5 years as contract labourers in PWD under O&M sections. Around 1,800 contract labourers are demanding regularization of their services by the PWD. However, future of labourers who have not completed 5 years of contractual service is uncertain. Services of such labourers engaged in PWD prior to the assembly election is likely to be terminated. The issue was raised by Sangye MLA Subhash Desai. Because sir, contract labor जो असता तो काम पुरतो काम करपा पुरतो मर्यादित असता. ताका तो जेन्ना लागला तेन्ना ताणें हें चिंतपाक जाय. ताका आमी काम दिवंक शकना. जेन्ना आमचे कडेन काम आसता तेन्नाच आमी तें काम. स्पीकर सर फूल रिव्यू आमी घेतलेलो आसा. जे कोण अशे कोणी लेबर आसा आनी जांकां कांयच काम नाशिल्लें तांकां आमी घरा धाडलेले आसा. आमचे सांगे टू मडगांव ही लायन पयलीं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट लायन आशिल्ली आनी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट लायन वीक लायन जाल्ल्या कारणान जवळ जवळ ताका खूब वर्सां जालीं घातल्या नंतर ती परत ब्रेक डावन जाली. आफ्टर दीस we have put a new MS line from सांगे टू मडगांव आणि इतले करून जर पायप फुटलो म्हणून जर अशें कितें जर केल्लें आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली चवकशी करता. पण हे जे 1800 भुरगे आसा तांकां आमी
आमच्या PWDन सांभाळून घेवपाचें ठरयलां. उदकाचे प्लांट आहात, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहा, त्या सगळ्या प्लांटांचेर जे काम करतात ते गेले 10-15 वर्सां थंय काम करता म्हणून तुमची सिवेज ट्रीटमेंट सारकी चलता. म्हणून आमी एक सादारणपणे टेंटेटिवली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी डिसिजन हाऊ टू एब्झॉर्ब ते म्हाका दिसता आनीक 15 दिसांनी कळटलें. पण हे जे लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सोसायटीचेर सिवेज वॉटर सप्लायचेर आहा पळय ते जरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर सुद्दां आशिल्ले पयलीं ते 15 वर्सांचो विशय आहा. 5 वर्सां तरी मिनिमम जाल्ली आसूंक जाय आनी 10 वर्सां जाल्या पळय तांकां पयल्या प्रायोरिटीन आमी इमिजिएटली सिवेज आनी वॉटर सप्लाय वयले तांकां रेग्युलर करून घेतले. रोखडीच पयरूच सांगलां हें रोखडीच प्रक्रिया चालू आसली. Bureau Report, Prudent Media. It's time for a short break. Stay tuned.